नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल आपल्या अमेरिके भोंवडेर अमेरिकेंतल्या 15 टॅक कंपन्यांच्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यां सयत गोलमेज बसका केली. ह्या वेळार उलोवप करतना 21व्या शतकांत तंत्रगिन्यानाच्या गरजेचेर भर दितना भारतान लागू केल्ल्या डेटा प्रोटेक्शन कायद्याच्या फायद्याविशीं प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केलें. अब डेटा प्रोटेक्शन लॉ का तो महत्व ही है. अब मैं डेटा पॉलिसी को लेकर के भी आ रहा हूं और मैं गवर्नेंस के मॉडल में डेटा गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं. मैं गवर्नेंस में एक साइमल्टेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमल्टेनियस कैसे काम करे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आज राजस्थानातल्या जयपूर हांगा सैनिक स्कूलाचें उक्तावण केलें. संरक्षण मंत्रालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण हो देशभरांत भारत सरकाराच्या संकल्पने प्रमाण स्थापीत जावपा आशिल्ल्या 100 नव्या सैनिक स्कूलांचो एक भाग जावन आसा. हातूंत एनजीओ, राज्य सरकार तशेंच खाजगी शाळांची जोड भागीदारी आसतली. मंत्रालयान ह्या भागीदारी अंतर्गत 45 नव्या सैनिक स्कूलांक मान्यताय दिल्या. कार्यावळीत उलोवप करतना विद्यार्थ्यां भितर राष्ट्र सेवेचे भावनेक सैनिक स्कूलांत चड उर्बा मेळटा अशें राजनाथ सिंह हांणी सांगलें. सुबह यहाँ नौजवान उठकर दौड़ लगाते हैं ताकि वो सेना में जाने लायक फिट हो सकें और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा करने का एक सुनहला अवसर प्राप्त हो. देश प्रेम की ऐसी भावना से ओतप्रोत यहाँ के बच्चों के लिए तथा उन्हें भारत की सैन्य सेवाओं में जाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए यह सैनिक स्कूल किसी वरदान से कम नहीं है. मैं पुनः इस भवानी शिक्षा निकेतन समिति द्वारा संचालित इस शिक्षण संस्था के प्रति हृदय से इस सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं. साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार ने देश में 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है. विकसित भारत संकल्पनेच्या सेवा पखवाडा कार्यावळी अंतर्गत देशांत वेगवेगळ्यो भलायकी कार्यावळी आयोजित केल्यात. हाचोच एक भाग म्हणून आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे अंतर्गत मेळपी मजत 70 वर्सां वयल्या पिरायेच्या वरिष्ठ नागरिकांक भलायकी कार्डाचे वितरण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार म्हापशेचे आमदार जोशवा डिसोजा, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये तशेंच म्हापशेच्यो नगराध्यक्ष आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे येवजणे अंतर्गत मेळपी लाव चडांत चड लोकांनी घेवचो असो उलो मारलो. आयज पर्यंत तशें पळोवप जाल्यार देशभरांतल्या सगळ्या लोकांक 70 वर्सां वयल्या लोकांक फुकट ट्रिटमेंट आयुष्मान कार्डाचेर मेळनासली. आयुष्मान कार्डाचेर कॅट्रॅक्टची सर्जरी जायनासली. मिनिमम जर कॅट्रॅक्ट सर्जरी करतले जाल्यार मिनिमम कॉस्ट 30,000 रुपया, बरोबर. एका दोळ्याच्या करपाक म्हणजे 20 ते 30,000 रुपया लेन्स घालून लागताले आणि बरेचशे फावटीचे आमच्या DDSSYच्या कार्डारूय जायनासले. कारण DDSSYचे कार्ड तुमकां म्हणजे जेका मेडिकल कार्ड आमच्या सरकारचे म्हणटाले तेजेरूय जायनासले. म्हणटकीर तुमी हॉस्पिटल येयल्या उपरांत दोतोर काय सदांच फुकट करूंक शकनासलो. तो आपल्या हॉस्पिटलाचे फुकट केले जाल्यार ताका बंद करचे पडटले आसले. पण ताकाय पयशे खंय तरी पे करपाक जाय. म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी डिसिजन घेतले की जे आयुष्मान कार्ड आसा त्या आयुष्मान कार्डाचेर कॅट्रॅक्ट सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करपाची, उरलेल्यो सगळ्यो ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाच्यो. म्हणून सगळ्यात पयलें डिसिजन डॉ. चंद्रकांत शेटयेन घेतले की कॅट्रॅक्टाची सर्जरी आयुष्मान कार्डाचेर आपूण आपल्या हॉस्पिटलांत सगळ्या लोकांक फुकट करून दितलो म्हणून ताका नेटान ताळयो. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या येवजणे अंतर्गत मेळपी सुविधांविशीं चड म्हायती दिली. PMJAY हो कॅम्पाचें जे कार्ड आसा ते 70 वर्सांचे जे वयर आसा लोकांक ते मेळटले.
आणि ह्या कार्डामार्फत विजन हॉस्पिटल गोव्यात फक्त ऑप्टॉन डिपार्टमेंटाक टायड आणि ह्याच्या सगळे जे सर्जरी जाते ते फ्री जातात. आमचे दीनदयाल कार्ड आसा पण हे कार्डा मार्फत कितें जाता रेटिना ग्लॉकोमा सर्जरी फ्री जाता. कॅटरॅक्ट ना कॅटरॅक्ट कित्याक ना ते सांगता. कॅटरॅक्ट इज कवर्ड अंडर नॅशनल ब्लायंड सोसायटी म्हणून कॅटरॅक्ट म्हणजे खुबशे लोक आमच्या कडेन कॅटरॅक्टाचे येतात आणि ते म्हणतात मागीर कॅटरॅक्ट जायना काय म्हणटात. PMJ कार्ड आसा हे 70च्या वयर आसा ताका 5 लाख हे आसा आणि सगळे सर्जरी जातले. आज पोर्टल ओपन जातलो सो इट इज व्हेरी इनिशियल स्टेज आसा सो देर मायट बी सम बट आय एम शुअर सून द प्रॉब्लम विल सॉर्ट आउट. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक ध्येय आसा एकटा तसो म्हणजे जाणटो जालो काय कशें आसा खुबशे फावटी घरांतल्या लोकांक सुद्दां जड जाता पण तांची कोणी तरी काळजी घेवपाक जाय म्हणून ही फॅसिलिटी आसा. सर्गेस्त हरीश झांटये सारखे व्यक्तिमत्व गोंयच्या राजकीय मळावयल्या तांच्या निस्वार्थ योगदाना खातीर सदांच याद उरतले अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिवचलच्या हरीश उर्फ अण्णा झांटये मार्ग नामकरण सुवाळ्या वेळार सांगलें. ह्या वेळार दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, दिवचल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मयेचे आदले आमदार प्रवीण झांटये आनी दिवचल लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष डॉक्टर शेखर सारकार हाजीर आशिल्ले. राजकारण समजलेलो मनीस राजकारणाचो अर्थ समजलेलो मनीस आणि गेली कित्येक वर्सां बिचोलीच्याच न्हय मयेच्याच न्हय दोन्ही कडेन ते आमदार म्हणून निवडून आयले तर त्या सगळ्या गोंयचे कल्याण जावचें सगळे गोंयचे बरें जावचें ह्या शुद्ध भावनेन तांणी जे काम केलें त्या कामाक खरोखर सॅल्यूट दिवंक जाय. आमी हे काम लागींच पळयलां. अण्णा जेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना आमी पंचायती गांवाच्या पंचायतीचो सरपंच आशिल्लो आनी तांणी खंय तरी आपलो मतदारसंघ ह्या म्हणल्या प्रमाणे की ह्या गोंयचो संपूर्ण विकास जावचो आनी विकास जावं फक्त सरकारीची योजना न्हय पण तूं स्वताच्या बोल्साक खंय तरी कातर लावन आपल्या स्वताच्या कामाचे पयशे हे भुरगे वयर जाय क्लबाक मदत दिली. आज सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निर्णय दितना गुप्त रितींपासून भुरग्यांची पोर्नोग्राफी पळोवप पॉक्सो कायद्याचें उल्लंघन आसा अशें सांगलें. तशेंच देशभरांतल्या खंयच्याच न्यायालयान चायल्ड पोर्नोग्राफी हो शब्द वापरपाचेर सर्वोच्च न्यायालयान बंदी घाली. ते भायर संसदेंत चायल्ड पोर्नोग्राफी बदला वेगळे खंयचे तरी उतर चालनेंत हाडपा विशीं कायदो तयार करपाक न्यायालयान निर्देश दिला. सर्वोच्च न्यायालयान आज मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक न्हयकारतना ह्या निर्णयाची घोषणा केली. भारताच्या चेस खेळगड्यांनी संवसारीक चेस ऑलिंपियाडाच्या बायल आनी दादल्यांच्या वर्गांत निमणो खेळ जिखून एक नवो विक्रम स्थापीत केला. हे विशीं अमेरिकेच्या भोंवडेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेक जाल्ल्या एका भौशीक सभेत उलयतना चेस ऑलिंपियाडांत उल्लेखनीय कामगिरी करपी भारतीय खेळगड्यांची तोखणाय केली. भारत हो उर्जेन आनी सपनांनी समृद्ध आशिल्लो देश आसा. आमच्या देशांत दर एका दिसा एक नवो विक्रम स्थापीत करतात अशी खोस तांणी ह्या वेळार उलयतना उक्तायली. भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है. रोज नए कीर्तिमान, हर रोज नई खबर. आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है. चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है. ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है. पूरे देश को, हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्स पर बहुत गर्व है. गोंय हवामान खात्यान 24 सप्टेंबराक म्हणजेच फाल्यां गोंया खातीर रेड अलर्ट जारी केला. जाल्यार 25 सप्टेंबराक ऑरेंज अलर्टाची शिटकावणी दिल्या. हे दोनूय दिसां व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळा आज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.